दुचाकी वयल्यान ट्रिपल सीट वचपी सांतपिरायच्या विद्यार्थ्यांनी एका चलयेक गाडी मोकून घडणूक थळा वयल्यान पळ काडपाचो यत्न केलो। एक विद्यार्थी गाडी घेवन पळ्ळो। गाडयेर फाटल्यान बशिल्ल्या दोगांक मार लागिल्ल्यान तांकां थंयच सांडून दुचाकी चलोवपी विद्यार्थ्यान पळ काडलो। चलयेक मार लागिल्ल्यान उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला। जाल्यार अपघाताक कारणीभूत दोगा चले भुरग्यांक पुलिशेन ताब्यात घेतले। तिगूय विद्यार्थी उच्च माध्यमीक विद्यालयात शिकतात। थळावे लोक सांगतात ते प्रमाण हे तिगूय विद्यार्थी सकाळच्यान बेशिस्तपणान गाडी चलयताले खंय। स्टुडंट कसो जालो? एक जण असल्याची कोण भुरगे? हां, मारले ते तीग जाण भुरग्यांनी मारली। कोणाक? चलोन वयताले चेडू। हे तीग जाण भुरगे गाडयेचेर आसले इस्कॉलाचे आनी चेडू क्रॉस तेचेर मारली। ओके, आनी आतां ती गाडी खंय? भुरगी गाडी ना स्पॉटा वयली। ओके, लागला कितें चेडवाक त्या? टिबल सीट आसले भुरगे। अच्छा, हां, चेडवाक उडयले आनी तो धांवलो? भुरगो नात? तिगूय भुरगे धांवले। मागीर आतां तितून कितले भुरगे आतां मेवले? हॉस्पिटल कितल्यांक गेला रे? दोन जण गेला। एक भुरगो ना? एक चेडो आणि एक चेडो हां, त्यांच्या वेळेला हॉस्पिटलात। आणि दोन भुरगी ना झाली? दोन भुरगी ना झाली। दोन भुरगीं ना जाली? ओके। या घडणुकेची माहिती मेळटाच एकल्याचे पालक घडणूक थळार दाखल जावन परिस्थिती हाताळटना दिसून आयले। प्राथमीक माहिती प्रमाण दुचाकी चलोवपी विद्यार्थ्याकडेन लर्निंग लायसन्स नाशिल्ले। पालकांचे मात वेगळेच म्हणणे। एक्सिडेंट कसो जालो? हाँ, एक्सिडेंट कसो जालो? एक्सिडेंट जावं ना? कितें जालो गो बाय? कशें पडले? तुजेर गाडी लागली? कशी कशी लागली? गाडी कशी लागली? तुम्ही चलयताले गाडी? तुम्ही चलयताले गाडी? तू चलयनासलो? कोण चलयतालो? तुझी गाडी घेऊन येऊ तू टू व्हीलर हा म्हणून एक्सिडेंट कसो जालो बरं? आम्ही हॉस्पिटल हे मागणे कसो एक्सिडेंट? चेड्याचो एक्सिडेंट कसो जालो? हा नको कसं किती झालं तुका कितें कळलें हितून? आता म्हाका फोन केला म्हणून कळलं न्हू। फोन केल्यार कळलें? कितें कळलें तुका? कितें म्हणे कितें कळलें तुमकां? ते बाबा ऍक्सिडेंट झालं म्हणून। एक्सिडेंट जालो म्हणून? तुमचो चेडो गाडी घेवन आसलो खंय? हय स्कूटर स्कूटर घेवन आसलो? लायसन्स चेड्या कडेन? हय हय आसा। लायसन्स आसा? कितल्यान शिकता भुरगो? 12व्यान शिकता? लर्निंग लायसन्स आहा? हय हय। अच्छा। आपली भयण सच्चेवरी कामाक वताली तेन्ना सकाळच्या 8 वरांचेर हो अपघात घडलो। बेकायदेशीरपणान ट्रिपल सीट गाडी चलोवपी या विद्यार्थ्यांनी आपल्या भयणीक हाडून मोकली। मात पुलिशेन तांकां पालका वांगडा घरा धाडिल्ल्याचे भाव सांगता। कितें जालें? एक्सिडेंट जालो म्हणून आयकलां। सकाळी हे 8 कामाक वयताले, सो एकटो भुरगो थंयच्यान स्पिडीन येयला आनी हेनी सायडल्यान मारले तरी हो स्पिडीन येवन तेच्या डायरेक्ट हाडून मारली हेचेर। ओके, आनी मारल्या उपरांत तो डायरेक्ट गाडी स्टार्ट मारून धांवंक लागलो। तेका मागीर थंयचे लोक जितले आसले हेच्यानी अडयले तेका। त्या भुरग्याक अडयलो? हां, भुरग्याक अडयलो। हांवें तेका विचारलें कित्याक धांवता रे, कित्याक खंय मारली म्हणटा आपलो ब्रेक लागूंक ना म्हणून चुकून हाडून मारली म्हणून लागलो। ओके, ते जालें मागीर पुलीस एम्बुलन्साक फोन मारलो, एम्बुलन्स काय येवंक ना। मागीर पुलिसांक फोन मारलो, पुलीस येयले। पुलिसान मागीर हेका घेवन हांगा येयले आनी पुलिसान येयले ते भुरग्याचें कितें करता तो येतलो बापा वांगडा। पळयताले बापूय तेका घेवन घरा गेला। अच्छा, पुलिसांनी काय एक्शन घेवंक ना? ना, तेन्ना थंय काय घेवंक ना, फक्त फोटो मारले आनी गेले आपूण वाटेक लागले। आमची आतां ड्युटी कितें चेंज जातली म्हणून आनी गेले थंय। एक्सिडेंट खंय जालो? रेवाड्या हेच्या कडेन, चावडे कडेन, राजेश बारा। राजेश? ओके, म्हणजे 12 कडेन जालो। आनी तो चेडो बुलेट घेवन वयतालो? बुलेट घेवन वयतालो। मायनर आसलो? 12 नाल्यार 13 मॅक्स। 12 ते 13 वर्साचो भुरगो। आनी तुमची 23 वर्साची ना, हे खंय वचून वयताले? हे कामाक वयताले सकाळी 8 कामाक वयताले आपल्या गाडयेन? आपले कडेन फेसिनो। आता ती नेवी फेसिनो सगळी काबार करून उडयले तेणी। एकूय 1 म्हयनो जाला फर्स्ट सर्विसींग केल्या। ओके, पुलिसांनी आतां कितें सांगलां तुका? आतां पुलिसांनी तेका हें करता सांगलां थंय येवन तेका हाडला आतां आपयला तेका। मागीर आतां दुसरो पुलीस येयलो न्हू, तेणी मागीर तेका फोन करून आमी तेच्या घरा गेले। हांव तेका घेवन गेलो पुलिसांक घरा, पळयतालो तो घरा ना। मागीर फोन मारलो ना, आतां आमी पुलिसेन वयता म्हणून लागलो। मागीर तेका स्पॉटार आपयलो, उलयले आनी आतां तेका पुलीस स्टेशनार आपयला आनी बसयला। आनी तेका आयडी कार्ड बीन मागला, तो म्हणटा आयडी कार्ड ना, घरा कडेन परत गेला आयडी कार्ड बीन हाडचो। लायसन बीन काय ना भुरग्याक? लायसन नाच जालें। भुरगो आहा? भुरगो सारको भुरगो। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।